मोगाच्या भावा भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता. देवाची काकूट, देवाची दया आमचे शिमे वोन व्हड आसा. म्हटल्यार देव आमी काकूट आनी दोया दाखयता ते प्रमाणे दाखयना. देवाची काकूट तो दाखोवन दिता आपल्या जिविता वरवीं. म्हणल्यार कित्याक आमी जेजूक पळयता, तो आपले हात खुशार आपले जीव आमचे पासत तो दिता. तर आमकां उगडास कोत्ता की देवाची काकूट आमी दितात दुसऱ्यांक काकूट, तो दुसऱ्यांक बोगसोणें दितात ते प्रमाणे न्हय, पूण देवाची काकूट सगल्यांकूच, देवाचे बोगसोणें सगल्यांकूच. आनी हेच कितें पयले वाचपान आमकां आयकूंक येता की देवाचें घर जावन आसा सगल्यांक. सगलीं म्हज्या घरान येतलीं आनी म्हजी स्तुती कोत्तलीं. म्हटल्यार न्हय फकत थोड्यांकूच अशें म्हणूं येता म्हाका फावो जाला म्हणून हांव हांगा आसा, दुसऱ्यांक फावो ना म्हणून ती हिंगा येवपाची न्हय, अशें न्हय. देवाच्या घरान सगल्यांकूच भितर येवं येता अशें आमकां इसायास प्रवादी उगडास कोत्ता. म्हटल्यार देव आपले काळीज मन सगले पोरजे पासत तो उक्तें दवरता. तशेंच दुसरे वाचपान रोमकारां पावलू ही चीट बरयता आसतना तांकां उगडास कोत्ता, न्हय फकत जुदेवयांक पूण हेरांकूय देव तांकां बोगसोणें दिवन काकूट दिवन आपणाशी हाडटा. तशेंच शुभ वर्तमानान आमी पळयता ही केननाची ही ओस्तोरी जेजूशी येता आनी आपले दुयेक पेकोणी फावो जाल्या पुरो म्हूण मागता. पूण पयले जेजू तिका कांयच जबाब दिना आनी शेकी तिजो भावार्थ तपासता आनी तिजे दुयेक तो पेकोणी फावो कोत्ता. आनी एकदां तो तिका भायर आयना पूण तिकाय आपणाचे एक फामील कशी ओ आपणाचे एक हिंडान तो एक करता. कित्याक जेजू आमकां उगडास कोत्ता हे शुभ वर्तमानान, हांव सांडलेले शेळयांक लागीं हाडूंक, इस्रायल पोजेचे सांडलेले शेळयांक परत हाडूंक वावरूंक आयलोलो आसा. पूण जेन्ना तो भावार्थ पळयता ह्यो स्टोरीचो, तो तिकाय आपली ही सांडलेली शेळी कशी एक करून आपले हिंडान हाडटा. तर आमकां आयच्या दिसा जेन्ना आमी निती आनी शांती पासत वावुरपाक जेजू आमकां आयची हो विशय जावन आसा, ह्या विशया वरवीं आमकां उगडास कोत्ता की देव निती आनी शांती प्रमाणे आमचे थंय वागता. तो जेन्ना देव आमचे थंय तसो वागता, आमी ताची भुरगीं कशीं दुसऱ्या सवें वागूंक जाय. पयले सुवातेर आमी आमचे अंतस करून तपासून पळोवंक जाय. आमी दुसऱ्यांक भायर आयता, जंय तर आमी दुसऱ्यांक भायर आयता तांकां लागीं हाडूंक आमी वावरूंक जाय. आनी केन्ना आमी तांकां लागीं हाडूंक पावतले, जेन्ना आमी तांचे विरुद्ध उलयना, जेन्ना आमी तांच्या आदाराक पावता, तेन्ना आमी तांकां एक पंगड कसो ओ आमी सगळीं एकूच कशी आमी जियेतले. पूण खुबशे फावटी वी हॅव अ लॉट ऑफ प्रिजुडीस अबाउट दी अदर एंड सो वी डिस्टन्स देम फ्रॉम आवरसेल्व्स. सो वी आर कॉल्ड टू लेट गो ऑफ दोज negative assumptions or presumptions that we have. आनी ताचे वरवीं आमी सगल्यांक एक फामील कशी हाडूंक जेजूशी वावरूंक पावतले. तर मागीर आमी मिसा बलिदानान जे परी हे वस्तोरीन आपलो भावार्थ दाखयलो, आमी पयल्या सुवातेर आमचो भावार्थ जेजू सवें दाखोवंक आनी हो भावार्थ आनी विश्वास जो जेजून आमचे ठेवलेलो आसा तोच आमी दुसऱ्यांचेर दवरून तांकांय जेजूशी ओडून हाडूंक आमचे उतरांनी, आमचे कोरण्यांनी.